माझे नाव किशोर गवंडे. ह्यो सादारण म्हाका दिसता 9:30 सुमार अशें फुटला. तेचेर उदक कंटिन्यू चालू आहा आनी कोण आसले ते तेंचेर कितें एक्शन घेतलें कितें केलां खबर ना. कितें अजुनूय कंटिन्यू उदक चालूच आहा आनी उदक भरपूर व्हांवून गेल्लें आहा. तेन्ना ते बेगिना बेगीन तेंच्यांनी येवन बेगीन बंद करचें आनी तें काम एक्शन घेवपाचें. थंयसर कोण इंजिनियर बी आशिल्ले काम चलता तेन्ना? कोण तरी आसले ते पण कोण ते म्हाका खबर ना. आमी काय वळखना न्हू तितले तांकां. सो तुम्ही बी तांकां कितें सांगलां की मातशें तुम्ही कोणाक कॉल बीन केल्ले ऑथरायज पर्सन जे कोण आसा? तेन्ना पयलें इतलें मागीर परत हांव मार्केट वचोन गेलो पयला तरी चालूच आहा. चालू तशें तेका मागीर तो व्हिडिओ काडलो आनी एक काडलेलें. कितले वरां जाल्या चालू? सादारण 9:30 ते 11:15 12:30 2 वरां मागीर जाली. 2 वरां मागीर जाली. 10 ते 12 जावंक लागली न्हू. 12 जावन गेली. 2-2:30 वरां सुमार जातली फुटल्या. 9:30 सुमार सादारण फुटला ते. पण ब्रिजाचें काम चालू आशिल्लें ते JCBचें ते लेवलिंग करताले. लेवलिंग करता आसतना तेजे ते बास्केट हेवी पायप तो म्हणटा कम से कम 1 मीटर पायपलायन ती आख्खे सावथ गोवा सप्लाय जाता ती तेंच्यांनी पडली. तो म्हणटा ऑपरेटर म्हणटा आपूण तें पळयलें ना आनी आतां 2 वरां जालीं हांगा कोणूच येवना. एक सायबी म्हणटा तो PWDचो मनीस येयला. तो सांगता हावजींग बोर्डाक खंय ती व्हडली पायपलायन आहा तें बंद करपा जाय म्हणटा. आनी तेणें मनीस धाडला आतां. हे हजारांनी लिटर उदक न्ही व्हांवून वयता पळय आतां. लोकांनी मातशें उदक आतां बंद केलें तेच्यांनी पायपलायन. एक पायपलायन बंद केल्या पूण तो म्हणटा आनी एक पायपलायन आहा ती 66,000 mm